ट्रायबलाच्या संदर्भान वेगळे आमी तांची आज ऑफिशियल टीम आयिल्ली आशिल्ली गोंयाक विजीट दिवपा खातीर आनी त्याच बरोबर आमचे जे सेक्रेटरी लेवलाचेर जे ऑफिसर जे आशिल्ले आनी आमचे गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट्स जे आसात ते संदर्भान जी ऑफिसर तांकां सगळ्यांक आमी आफोवन हाडिल्ले आशिल्ले. उद्देश एकूच आसा की तीन मुद्दे आमी फोकस करपाचे आसा. एक म्हणल्यार गोंयांत ट्रायफेड शोरूम, वनधन केंद्र आनी ट्रायफूड पार्क. आता ट्रायफूड पार्क म्हणल्यारूच गोंयचे वेगळे जे प्रोडक्ट्स जे आसात म्हणजे गोंयचे शेता भाटांतल्यान निर्माण जाल्ले तातूंतल्यान आमी बरे तरेचे कितें प्रोडक्ट करपाक शकता ह्या संदर्भान आनी ताचे नंतर मार्केटींग आनी तें जर करतलो जाल्यार आमकां फूड पार्क ही खूब म्हत्वाची आसा. ज्या फूड पार्का खातीर जवळ जवळ आमकां 5 एकर म्हणल्यारूच ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड गरज आसा एज पर नॉर्म्स एंड रेग्युलेशन ऑफ द ट्रायफेड. आनी ह्या संदर्भात आज आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरीची जी जमीन जी आसा ताजें एक सायट इन्स्पेक्शन करपा खातीर आमची ती टीम गेल्ली आसा. तांकां जर दिसलें की बाबा ही जमीन जी आसा ती फिजिबल जर आसा जाल्यार ट्रायबल फूड पार्क आज आमी धारबांदोडो करपाचो आमी निर्णय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा बैठक जाल्या नंतर आमी घेतले. दुसरो विशय जो आसा जे हे फूड पार्का भितर जे प्रोडक्ट्स तयार जातले ते प्रोडक्ट्स नंतर ते केंद्रांतल्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सोदता. आनी हे ट्रायफेड ताका वनधन केंद्र म्हणटात. जे केंद्रा कडेन मिनिमम 300 मेंबर्स म्हणल्यारूच जवळ जवळ 15 सेल्फ हेल्प ग्रूप एकठांय येवन हो एक केंद्र निर्माण करपाची तांची येवजण आसा. पूण गोंय हो एक ल्हान आसल्या कारणान आमी थोडेशें रिलॅक्सेशन आज ट्रायबल डिपार्टमेंट आज मोटा कडेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्सा कडेन आमी मागिल्लें आसा. आनी 300 मेंबर्सां येवची 200 to 250 मेंबर्सांक तुमी आमकां परमिशन दिवचें अशें एक आमी रिलॅक्सेशन तांचे कडेन मागिल्लें आसा. हो जो विशय जो आसा तो फक्त नॉट ओन्ली टू द ट्रायबल पॉप्युलेशन ऑफ गोवा बट जे सेल्फ हेल्प तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें एज अ गोंयकार म्हणून जितले सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा सबंद गोंया भितर 5% जर सोडले जाल्यार ते मिक्स सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें असो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की एज अ शेतकार एज अ कश्टकरी समाज म्हणून जे बाकीचे सुद्दां ट्रायबल त्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जे मेंबर आसात वेदर इट इज नॉन एस टी तांकां सुद्दां आमी आस्पाव करून घेवपाचो आमचो प्रस्ताव आसा. एक्चुअली तांचो आमी 60-40% म्हणजे 60% ट्रायबल आनी 40% नॉन एस टी सुद्दां जर ते मेंबर्स जर आसले जाल्यार तांकां सुद्दां ही स्कीम घेवपा खातीर आमी आज तांचे कडेन प्रस्ताव दिल्लो आसा. आनी इन प्रिंसिपली दे हॅव एग्रीड फॉर दॅट. कारण हांव सातत्यान जे वेळाचेर हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर जालो ते वेळाचेर हांवें नॉट ओन्ली फॉर द ट्रायबल फक्त जे विकर सेक्शन जे सबंद गोंया भितर आसात किंवा जेका खरोखरूच सांगपाचें म्हणल्यार ते धनगर जो समाज जो आशिल्लो तो धनगर समाजाक एस टी समाजाचो दर्जो दिवचो हेजे खातीर प्रामुख्यान आमी 2009 आमी मागणी घेवन गेल्ले आशिल्ले. त्या वेळाचेर UPAचे सरकार सुद्दां आशिल्लें आनी अशा सुद्दां सगळ्या लोकांक सुद्दां तातूंत आस्पाव घेवन ही केंद्र गोंयांत उभारची जेणे करून डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट गोंया खातीर जनरेट जावचें. आनी तिसरी गोश्ट म्हणल्यार जो ट्रायफेड जो शोरूम आसा एखादें आमचे हँडलूम्स आसतले किंवा विवींग बाकीचे सगळे काही गोष्टी आसतले. दीस इज नॉट ओन्ली द प्रोडक्ट पूण बाकीचे गोंयांत ज्यो काही गोष्टी आमकां रॉ मटेरियल जो अवेलेबल आसा आनी ताका फायन प्रोडक्ट आमकां दिवपाक जाय किंवा फायन आमकां जो एक प्रोडक्ट आमकां तयार करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आमकां जर कितें जर आसत जाल्यार आमी ट्युरिस्ट जर इंटरनॅशनल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंय हें इंटरनॅशनल ट्युरिस्टाचें एक हब जावन आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान शोरूम्स हे खूब म्हत्वाचे आसा. आनी हे शोरूम्स वेगळ्या भागांनी जावचे अशें आमकां दिसता. आतां धारबांदोडा ज्या वेळाचेर आमी फुडपाक आमी जर प्रस्ताव जर आमचो जर मान्य जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता तेजे आउटलेट्स जे सेंटर जे आसा ते खास करून जे वेळाचेर ट्युरिस्ट जे चड जमता थंय आसप ही खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच आमी दुसरो प्रस्ताव मांडिल्लो आसा की एक 2 एकरा भितर किंवा 1,000-2,000 स्क्वेअर मिटरा भितर अशे तरेचे बारीक केंद्र उबारून आनी लागींचे लागीं जे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसात ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कशें हेल्प करपाक शकतले असो तरेचो एक आमी आमचो प्रस्ताव तांचे कडेन दिल्लो आसा. आनी ह्या गोश्टी खातीर पर सेंटरा खातीर ते आमकां 15 लाख रुपया आमकां ते दितात.
दुसरी गोष्ट मार्केटिंग जो भाग जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो जो आसा. फूड पार्क किंवा ह्या केंद्रांतल्यान जर खंयचो जर एक सेल्फ हेल्प ग्रूप जर प्रॉडक्ट जर तयार जर करता जाल्यार तो मार्केटिंग करपाची जबाबदारी, ताका ब्रँडिंग करपाची जबाबदारी सुद्दां ते ट्रायफेड घेतल्या. अशे तरेचो तांचो चेन आसा. आणि ह्या संदर्भात सगळ्यांचो एक आमी ट्रेनिंग हें खूब म्हत्वाचें आसा. अंटील आमी जर ट्रेनिंग जर ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन जर दिना जाल्यार म्हाका दिसता एक किक ऑफ जावपा खातीर खूब डिफिकल्ट आसतलें. पूण कॉन्सेप्ट खूब म्हत्वाचो आसा. प्रधानमंत्री मनधन योजने ही प्रधानमंत्री मनधन योजना हेका एक नांव दिल्लें आसा. आणि गोंय खास करून आमचे जे माननीय जे केंद्रीय मंत्री जे आसात मुंडाजी हांणी गोंयाचेर सामको एक प्रेम दाखयलेलो आसा, मोग दाखयलेलो आसा. आमकां ऑलरेडी 50+16 crores ह्या स्किमीचे अंडर आमकां ऑलरेडी एप्रूव जाल्ले आसा. वी आर डिमांडींग आनी 2-3 आमी मॅक्झिमम 10 सेंटर्स समज गोंया भितर उबारपाचो आमचो प्रस्ताव आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक सेंटर फूड पार्क जर आमकां जर करतलो जाल्यार आमकां ऑलमोस्ट जवळ जवळ 20 crores रुपीसाचो आमकां खर्च आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 95% शेअर वील बी बॉर्न बाय द युनियन गव्हर्मेंट आनी 5% शेअर वील बी बॉर्न बाय द स्टेट गव्हर्मेंट अशे तरेचो आसा. दुसरो प्रस्ताव आमी तांचे कडेन मांडिल्लो आसा की आमचे चडश्यो विद्या सोसायटी आसात, खास करून आमी आदर्श कृशी संस्था ज्यो खरोच शेतकार आनी कश्टकर समाजा कडेन निगडीत आसात. फाल्यां ताका ह्या सोसायटीचे अंडर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपान भितर एटॅचमेंट केलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी थोडोसो जर विचार जर केलो जाल्यार अशें जावपाक शकता काय कितें ह्यावूय दृश्टिकोनांतल्यान आमचो निरीक्षण आनी पडताळून पळोवपाचो आमी एक ठरयलेलो आसात. ही सगळी चर्चा ह्या संदर्भान आमी डिस्कशन केल्लें आसा. वेरियस डिपार्टमेंटाचे अधिकारी खास करून सेक्रेटरी उपस्थित आशिल्ले आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमचे सगळे ऑफिसर्स तांकांय तुमचो प्रस्ताव आमी कितें करपाक शकता आनी खास करून हातूंतल्यान कितें जातलें एक ब्रँडिंगाचे बरोबर ट्युरिजम जो आसा तो ट्युरिजम आमचो फुलपाक शकता. खास करून ही जी आउटलेट्स जी आसात खास करून आमचे बिचाच्या बरोबर ते कोस्टल एरियाच्या बरोबर आमची टेम्पल्स जी आसात ते टेम्पल्साच्या मुखार आमी पळयलें जाल्यार खुबशे आमचे गोंयकार किंवा ग्रामीण किंवा शेतकार किंवा ह्या फुलकार समाज आज मोठ्या प्रमाणात आसा. तातूंतल्यान तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावचें हो एक मेव उद्देश आसा. हें जर आमचो ट्राय फूड पार्क मनधन केंद्र आनी ट्रायफेड जे शोरूम जर ताका डायरेक्ट रिक्रुटमेंट 600 लोकांक डायरेक्ट नोकरी मेळटल्यो आनी इनडायरेक्ट जर आमी जर म्हणटात जाल्यार 3600 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करपाची कॅपेसिटी ह्या आमच्या संकल्पने भितर आसा. प्रधानमंत्री मनधन योजना हेजे अंतर आज आमी आंखिल्ले आसा. विशय आसा की आमच्या गोंयांत केंद्रीय मंत्री केन्ना ह्यो एक 2-3 प्रोजेक्टांचें आमी इनॉग्रेशन करपाचें आमी ऑलरेडी ठरयलेलें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची सांग्यार वयल्यान किंवा आमची मनधन केंद्र जें आसा ती ऑलरेडी आमी काणकोणच्यान सुरू केल्लें आसा. ताजे भितर एक टोटल आमी 3 ग्रुप्स आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्ले आसात. आमी वी आर वीक इन द नॉर्थ सायड आनी नॉर्थ सायडाक जाल्ल्या कारणान काही कुश आमी फोकस आमी नॉर्थाक जरी ट्रायबल पॉप्युलेशन नॉर्थाक थोडेशें कमी जर आसलें जाल्यार म्हाजो प्रिय मतदारसंघ आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ हितून सायजेबल एसटी पॉप्युलेशन आसा. 70 सारकेले सायजेबल एसटी पॉप्युलेशन आसा. ह्या लोकांक सुद्दां मेन स्ट्रिमींग हाडपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही जी आजची जी बैठक जी आसा ती अनुशंगान अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्रायबल आनी एंड क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर ही आजची ही प्राथमीक फेरी वयली ही बैठक जावन आसा. हेजे पयलू आमची बैठक जाल्ली आशिल्ली पूण आज ताका व्हड स्वरूप आयिल्लें आसा. खास करून जे ऑफिसर दिल्लीच्यान आमचे आयिल्ले आसात ते हांगा रावन अप टू 20th ऑफ दीस मंथ सुद्दां रावन ते आमचे डिपार्टमेंट जे आसात आनी आमी स्किल्ड 2-3 मनीस ट्रेन करतले जेणे करून हे सगळे ते मुखार व्हरपाक जाय असो तरेचो संकल्प आनी विचार आमी घेवन आयिल्ले आसात. वी आर वेरी थँकफूल द गोवा गव्हर्मेंट एस्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ द Honorable Chief Dr. Pramodji Samant, we are very thankful to the Union Minister of Tribal Affairs ज्याने खुबशी कृपादृश्टी आमचेर आज दवरलेली आसा. हें आमी करतले बिरतलो अशांतली काही हो भागूय ना. ऑलरेडी आमकां एप्रुवल आनी सँक्शन्स ऑलरेडी जाल्ले आसात आनी तांचे इतले तरेचे सिस्टम तांचे दवरलेले आसात की विदीन 24 hours they can give a sanction and the approval. So let us hope for the good things. Not only for the tribal but the bigger section of the society. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट गोंयकारांचो सपोर्ट आनी ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव सबंद
जे ट्रायबलाचे जे किंवा जे मिक्स जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांकां हांव मुखार येवपा खातीर आव्हान करतां. ज्या वेळाचेर आमी बिझनसांत आमी जेन्ना पावलां घालतात त्या वेळाचेर थोडोसो अडचणी येतल्यो, कारण बिझनस इज अ वन टायप ऑफ अ लॉटरी. हो थीम धरून आमी मुखार वचपाची गरज आसा. हार्डवर्क आमच्यो महिला मंडळाच्यो बायलो ज्यो आसात त्यो खूब करतात, पूण ताका फ्रुट्स मेळून दिवप हे आमचो प्रयत्न आसा. आनी डॉक्टर प्रमोदजी सावंत त्यांच्या फुडारपणा सकयल जी आज आमी पावलां मारतात ते पावलांक यश मेळटलें अशें हांव आशा व्यक्त करतां. तुम्ही आता मला फूड कोर्ट म्हणलं न्ही, हय. सो ते फूड कोर्टान ट्रायबल फूड पार्क आसा, नॉट कोर्ट. सो थंय एक्झॅक्टली कितें कितें म्हणटा मॅन्युफॅक्चरींग इट इज जशी आसा आतां एक फूड आतां हिंदुस्तान फूड आहा ज्या जाग्याचेर खुबश्यो काही गोश्टी फूड प्रॉडक्ट्स तयार करतात. आतां आमचे जॅक फ्रुट्स आसात, आमचे काही गोश्टी वेगवेगळी तोरींग आसतात, बाकी सगळे आमचे शेंगदाणे आसात किंवा वेगळे वेगळे मिक्स व्हेजिटेबल्स आसात. हे सगळे जे प्रॉडक्ट्स जे आसात ते प्रॉडक्ट्स रॉ प्रॉडक्ट्स आमी तातूंत घेतले आनी तातूंतल्यान आमी चिप्स ह्यो सगळ्यो म्हणजे जी सेल्फ हेल्प ग्रूप आज करता ताका आमी ब्रँडींग करतलो. आनी स्पेशली सातत्यान हांव तुमकांय म्हाका प्रेसाक हांवें खुबशे एड्रेस केल्लो आसा. म्हज्या फेसबुका वयल्यान एक पोस्ट हांवें घातिल्लो आसा, कॅश्यू पेडणेच्या जेन्ना हांव तालुक्यान जेन्ना बीन तो कॅश्यू ती फेणी जी आसा ती ब्रँडींग करप हें आमी ट्रायपॉडाच्या माध्यमांतल्यान, कारण मॅक्झिमम जी फेणी जी आसात आनी हो जो आमी काजूचो सोरो जो काडटात किंवा रस जो काडटात तो एक डोंगराळ भागाचो रस काडटात आनी ताका एक ब्रँडींग दिवपाचो होय आमचो एक विचार आमी मुखार हाडिल्लो आसा. कारण आमी तेन्ना अमेरिकेक सुद्दां गेले जाल्यार आमची गोंयची फेणी सुद्दां थंय अवेलेबल आसा, बट इट इज डन बाय द प्रायवेट प्लेयर्स. सो इफ इट इज थ्रू द ट्रायफेड किंवा इफ इट इज थ्रू द गव्हर्मेंट एंड इट विल हॅव अ व्हेरी ग्रेट इम्पॅक्ट, सो दॅट एक्चुअली गोवा इज नोन फॉर नॉट ओन्ली फॉर द दिस थिंग, बट कॅश्यूच्यो हो कॅश्यू नॉट ओन्ली फॉर आल्कोहोल म्हणून वापरता, इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिनल हें म्हणून वापरतात. त्या दृश्टिकोनान ताचो एक प्रसार जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न. प्लस तुम्ही म्हणलं की जो शोरूम तुम्ही आता ते ट्रायफेडा थ्रू करतले, सो ऑलरेडी हँडीक्राफ्टाचे जे असतात पळय शोरूम, सो ते रिलेटेड आसतले तशें? No, these handicraft showrooms are different from this Trifed. Trifed is supporting हे सगळे लोकांक मुखार व्हरपा खातीर आनी बाकी सगळे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करपा खातीर, जेणे करून सरकाराचो एक केंद्र सरकाराचो एक मुख्य उद्देश आसा, फोकस आसा की शेवटच्या लोकां पर्यंत पावप. आमी ऑपॉर्च्युनिटी एवेन्यूज आमी तयार करप आनी ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी आमी तयार केल्ल्यो आसा. ताचो फायदो कितलो जाण घेता तो येणारो काळ आमकां सांगपाक शकतलो. सरकाराचें काम कितें आसा, सरकाराचे नवे नवे जे कॉन्सेप्ट, नवे नवे जे योजना हाडपून तुमच्या मुखार मांडपाचो आमचो हो प्रयत्न आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक प्रयत्न आमी करता. तशेंच हांव ह्या वेळाचेर केन्ना दीस इज ऑलरेडी आमचे काणकोण बिणकोण केंद्र आमचे सुरू जाल्लें आसा. सांगेर आमचे इन प्रोसेस आसा, केपें आमचे सुरू जाल्लें आसा. 3 केंद्र आमचे ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सुरवात आमी करपाक ऑलरेडी आमकां 50+16 ऑलमोस्ट 66 crores सुमार आमकां ऑलरेडी आयिल्ले आसा. सो ते फूड पार्क जातले तेजो चडशे एक्सपोर्ट जातलो काय? एक्सपोर्ट वी आर डोमेस्टीक मार्केट एज वेल एज द इंटरनॅशनल मार्केट. एक्सपोर्ट आतां आमचे कॅश्यू नट्स मॅक्झिमम वी आर एक्सपोर्टींग अवर कॅश्यू नट्स. सपोज एक बरो जर प्रॉडक्ट जर मेळ्ळो, एक जाम आसा, जामा पासून कितें खुबश्यो काही गोश्टी करपाक शकता. एक तोरींग आसा, तोरंगा पासून खुबशे, कारण दे आर ऑल्सो गोईंग टू ट्रेन अस. जे ट्रेनिंग आमकां एक्सेसीव आसतली. आज आमी महिला ज्यो आमच्यो पळयतात की वेगळे वेगळे प्रॉडक्ट वेगळे वेगळे ते करतात. इट बिकम्स व्हेरी टेस्टी, पूण ताका कितें आसा, ताका एक प्रॉपर मार्केट ना, प्रॉपर एक म्हणजे जशें शोरूम म्हणटा पळय न्ही तसो एक केंद्र, विक्री केंद्र ना. त्या दृश्टिकोनान तांचो तो थोडोसो मार्केटिंगाचो जो विशय जो आसा तो त्या कारणा खातीर पावलो मुखार मारना. आनी ही जर ट्रायफेडान किंवा आमचे जे ऑर्गनायझेशनान जर हे जर मार्केटिंग करपाचो जर विचार जर घेतलो जाल्यार डेफिनेटली वी कॅन मेक दीस अ व्हेरी पावरफूल ब्रँड इन द स्टेट ऑफ गोवा ऑर वी कॅन से इन इंडिया. तांचें मत प्रमाणे आसा की गोंयचें ट्रायबल डिपार्टमेंट वील बी द युनीक डिपार्टमेंट वीच वील टेक एज अ मॉडेल ट्रायबल डिपार्टमेंट टू अक्रॉस द कंट्री, असो तांचो एक विचार आसा. ज्या तरेन कोऑर्डिनेशन आनी कोऑपरेशन आज पर्यंत आमकां मेळिल्लें आसा त्या संदर्भात काही गोश्टी चालू आसात. असोच तरेचो एक फूड पार्क जस्ट एज पर देर इन्फॉर्मेशना प्रमाणे झारखंड, छत्तीसगड आणि रायपूर ह्या 2 कडेन ताणें फावंडेशन सुरू केल्लें आसा. आनी थर्ड वन वील बी द गोवा स्टेट. इफ संजीवनी आतां तांकां जर जमीन जर सुटेबल जर दिसली जाल्यार इमिडिएटली वी आर गोईंग टू पूट अ फावंडेशन बाय दीस फायनान्शियल इयर गेट्स एंड.
ते कॉर्पोरेशन असतले काय This is the whole stock stack will be in the hand of the self-help groups. They are the only monitoring and they are only the granting agency. Okay. Anything else you want? Thank you, sir.